मोगाची सुवार्ता मोगा विशींच उलयता. जेजू सोम्याचो वा मेस्त्रीचो भूतकाल, वर्तमान काल आनी भविष्य काळ मोगा सुत्रांत मिसळल्ल्याक आयची सुवार्ता साक्ष जाता. हे मातशें सोडोवन सांगचें तर सुवार्तेंतली संवसारांत आसलेल्या आपल्यांचो ताणें मोग केल्लो म्हणली उतरां जेजूचें फाटलें जिवीत सारांशितात वा सारांश रितीन सांगून दितात. तेच परी आतां संपूर्ण तरान तांचो मोग करून दाखयलो म्हणली उतरां जेजू प्रस्तुत वा वर्तमानांत कितें करता म्हणून सुचयतात. हे दिशेन सुवार्तेकार जेवणार तावन उठून आपले वयले वस्तूर कांड दवरून तुवालो पेंगटाक बांदून आयदनांत उदक वतून आपल्या शिसांचे पाय धुवन ते आपल्या पेंगटाक बांदल्या तुवाल्यान ते पुसूंक लागलो म्हणल्या उतरांनी जेजून वर्तमानान कितें केलें म्हणून विवरितात. निमाणे सुवार्तेंतल्या हांवें जर तुमच्या मेस्त्रीन आनी सोम्यान तुमचे पाय धुले तर तुमी एकामेकाचे पाय धुवंक जाय. हांवें तुमकां केल्ले परींच तुमी करच्याक हांवें तुमकां एक देख दिल्या म्हणल्या उतरांनी जेजू सांगी जेजूच्या शिसांचें भविष्य कितें तें आपुरबायेन व्यक्त जालां. केवल जेजून पाय धुल्ले मात्र न्हय, जेजून मोगाची देख म्हणून केल्ल्यांत जायतें आटापलां. सुवार्ता चीत दिवन वाचल्यार हांगासर जेजू जायतें करता. उठचें, काडचें, वचचें, धुवचें, पुसचें हे सर्व शब्द जेजून त्या निमाण्या जेवणा वेळी केल्लीं जायतीं कामां विवरितात. पाय धुवचें जेजून केल्लें निमाणें काम. संपूर्ण मोग करपा खातीर जेवणार तावन उठचें पडटा, वयले वस्तूर काडिचें पडटा, पेंगटाक तुवालो बांदिचें पडटा, आयदनांत उदक वतीचें पडटा, पाय धुवचे पडटात आनी शेकी ते पुशिचे पडटात. सोम्यान केल्ले परींच करचें पडटा. जेजून मोग करचे विशीं उलोवन सुरू जाल्ली सुवार्ता हांवें तुमकां केल्ले परींच तुमी करा म्हणून आखेर जाता. मोगाक मोगस प्रतिक्रिया. मोगाची देख मोगस. मोग करून दाखोवची गजाल. मोग दैविक आज्ञा आदी आतां आनी फुडारांत. ती आज्ञा मात्र आटापल्या एकामेकाचे पाय धुवच्या.